आमी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजांत दिलासा मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायताय दैवीक तुझ्या बोळांत सोम्या जिवीत तुला वयताय दळबाराच्या सर्वेच कोरा तुका आमी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिलासा बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाफी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्तांतय मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या दिसा पवित्र सभा भगवंत चार्ल्स बोरोमियो हाचे स्मरण करता 1530 आणि 8व्या इसवेंत जल्मलो चार्ल्स बोरोमियो इटलीच्या उत्तर प्रदेशांत तो उत्तर भागांत तो जल्मलो आनी ल्हान प्रायतावनूच एक याजक जावची उर्बा ताका आसली आनी 12 वर्सांच्या प्रायरच ताणें याजकी तरबेती जोडूंक तो भितर सरलो जेन्ना ताजो अंकल पाप साहेब जावन विंचून येता पाप पियूस सोवो त्यावेळी चार्ल्स बोरोमियोक कार्दिनाल जावन विंचून काडणे इटलींत वावर करच्याक ताका आपोवणें मेळटा आनी त्या वेळार तावन इगर्जमातेच्या आडळतेंत एक नवसरणी हाडच्याक थंयसर नवीकरण हाडच्याक तो वावुरलो जर पवित्र सभा अस्कत मनशाच्या हातांत आसा तर ती पवित्र सभा बळवून जावन वाडोवंक साध्य ना म्हणलें धोरण ताचें जावन आसलें आनी ह्या पासत खंयसर वायट आसा खंयसर अनैतीक रितीन वेव्हार चलून आसलो खंयसर करप्शन आसलें तें सगळें तो नाश करूंक प्रयत्न करता आनी ह्या वेळी ताका जायते विरोध करता तरी ताणें बळवंत रितीन ताजो वावर ताणें मुखार सोन व्हेलो मिलानांत तशेंच स्वित्झर्लंडांत खंयसर इगर्जेनी वावर करच्याक याजक नासले त्या सुवातांनी ताणें वचून सेवा दिली सांगत आसा त्या जाग्यांनी इगर्जमाता ज्वाळ करूंक ताणें वावर केलो जायत्या कॉवेंतांनी नवसरणी हाडच्याक ताणें प्रयत्न केलें डॉमिनिकन सिस्टर्सांतय फ्रांसिस्कानांतय सांगत आसा कार्मेलीत वोट देंती एक तराची नवसरणी हाडच्याक ताका एक प्रोटेक्टर फ्रांसिस्कानांनी कामलायट ह्या जागांचो प्रोटेक्टर कसो वेंचून काडलो ह्या ताच्या वावरांत ताणें शाणेपणी प्रयत्न केलें आनी तो प्रामाणीकपणी देवाचें राज ह्या संवसारी स्थापीत करूंक ताणें प्रयत्न केलें आनी 40 आनी 100 वर्सां वांचून स्वित्झर्लंडांतच तो देवादीन जालो ह्या वर्त्या सांताची आमी देख घेवन आमच्या जिवितांत नवसरणी नवीकरण हाडून देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय आसचें प्रयत्न करया आनी सांगात ह्या दिशेन चार्ल्स बोरोमियो आमकां देवा लागीं विनंती करूं म्हणून आमी ह्या मिसाचे वेळी मागया हे मिसाचें बलिदान फावत पर्यंत पेटोवच्याक आमी आदरलेलीं पातकां उडासा खडया देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षाणें आमी मागया पातकाची दूख धरून सांगता मागया हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो पड अपराध ह्या पुस्तकांत संस्कार मे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा तुझ्या धर्माध्यक्ष भगवान चार्ल्साक दिल्लो पवित्र आत्मो तुझ्या सभेचेर निरंतर पाठय. ताचे वरवीं तांबान आसतना ताचें रुपांतर कर आनी जेजूचो उपकार घेवन ताच्या मुखामळाचो पडसर संवसाराक पांकोवंक तिका कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजो फाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्श प्रकार चलतले ती साल तुमी धरूंक शिका. कारण हाच्या पयलीं हांवें साबार पोटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रोडून परत्यान तेंच सांगता. जायतीं जाणां आपले साली वरी क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. नाच तांची अंत्यावस्था म्हणयत. तांचें पोटूच तांचो देव. लोजूंक फावो जाल्ल्या कर्त्यांची ती बडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर सांगतीक ती मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. थंय तावन येवचो आसा त्या सडवंदरा सुम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवंक आसा. सर वस्तू आपणाक काल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर कर. ती आपले महिमे भरीत कुडीची स्वरुपायक ते हाडटले. देखून म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयतां. तुमी म्हजी दोदोसकाय आनी म्हजो मुकुट. मोगाच्यानो सोम्या थंय ती रावा. देवाचें उतार हे. देवाचे उडोपकार. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराच्या घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो वरतो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावली हांव जेरुजालेमा. तुज्या दरवाटेचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबारून बांदलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर चडोवन येतात कुळयो. वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखणूंक इस्रायेलचो कायदो तो. थंयसर उबारला दाविदाच्या रायाचें मुनसुबेचें सिंहासन. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. Alleluia.
जो कोण देवाच्या उतरा फाळो दिता ताचे ते देवाचो मोग निजायकी संपूर्णते पावता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारबारी. हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हणून धन्या लागीं फिर्याद केली. धन्यान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां? तुज्या कारबारपणाचें सगळें लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडें तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना. तवळ तो कारबारी आपणायतल्याक चिंतोंक पडलो. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडचार आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडू म्हाका त्राण ना. भीक मागूं म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धन्याच्या रीणकार्यांक एकल्यांकच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारबारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बोस बेगीं आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनीक लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गोव. कारबाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. त्या अनतीच्या कारबाऱ्यान शेणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसले लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हणयेत. देवाचें पुतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मुगाच्या भावन आनी भयणीनो, 2 अपुरबायाची वाचपां आमी पळयलीं. आनी आयचो हो नियाळ आरंभ करता आसतना पयल्या सुवातेर हांव आयच्या पयल्या वचपाचेर थोडो नियाळ करून मागीर सुवार्थाच्या वचपाचेर नियाळ आमी करुया. आयच्या पयल्या वचपांत सान पावल फिलिपिकारांक बरोवन एक विशेश उल्लेख तो करता आनी तो उल्लेख जावन आसा जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साच्या दुस्मानाचो. जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साच्या दुस्मानाचो. तशें म्हणटा आसतना एका कुशीन क्रिस्ताच्या खुर्साक दुस्मान आसते जाल्यार आनी एका कुशीन क्रिस्ताच्या खुर्साक थोडे इश्टी आसात म्हणलो विवर वा उल्लेख स्पश्ट रितीन येना तरी सान पावलाचें जिवीत पळयता आसतना आमकां कळटा की जेजूच्या खुर्साचे इश्ट आसले म्हणून. कित्याक सान पावल फिलिपिकारांक बरोवन म्हणटा, म्हजो पाटलाव करा, म्हजी देख घेया. सांगत आसतना परतून एक बटी आमची देख घेया म्हणटा. आमची म्हणटा आसतना जेजूचो पाटलाव करतल्या ताज्या शिसांची देख घेया. म्हणजे जे शिस आसले आनी सुरवेली पवित्र सभेंत जे प्रामाणीकपणी जेजूचे पाटलावदार आसले ते जेजूच्या खुर्साचे इश्ट. आनी जायते विरोधपण ह्या मिसावांत तांकां मेळिल्ले आनी ते जावं पावले जेजूच्या खुर्साचे दुस्मान. हे दुस्मान समुदायाच्या भायर न्हय, समुदायाच्या भितरी थोडे आसले. आनी हांच्या पैकी थोडे जावन आसात जे सान पावलाक आमी जुदेव धर्मांतावन आयिल्ले,
देखून नियमशास्त्राचें आमी पालन करी जाय म्हणून सांगिल्लें तें. आनी समुदाया भितर आसून जे क्रिस्ताच्या मौल्यांक तितलो एक स्थान दिनासतना फकत खाणा जेवणाक स्थान दितले मनीस, फकत कुशालायक एक प्रमुख स्थान दितले मनीस समुदाया भितरी आसले. आनी हे जावन आसा ते क्रिस्ताच्या कुर्साचे वैरी वा दुस्मान. आतां हांचे मदें तफावत कितें? जे क्रिस्ताच्या कुर्साचे वैरी आसा ते तांकां फकत हे संवसारच सर्वस्व, हे संवसारी कुशालाय, ह्या संवसारांतली खाणा जेवणां हेंच प्रमुख जावन आसा तांच्या जिवितांत. पूण जे क्रिस्ताच्या कुर्साचे इश्ट आसा ते तांकां हो संवसार न्ही, बगार जे सर्गींचे राज आसा तें तांच्या जिवितांत प्रमुख जावन आसा. आनी सांत पावलोचें जिवीत आमी पळयलें तर ताणें प्रथम स्थान त्या सर्गींच्या राजा पासत, ते सर्गींचे राज स्थापन करचा पासत तो वावरलो. आनी ताजें चिंतप आनी ताजी दिश्ट त्या सर्गींच्या राजा थंय आसली. आनी देखूनच फिलिपिकारांक आनी आतां आमा सुमेस्तांक आमी सर्गींचे नागरीक, आमकां ह्या संवसारांत शाश्वत रितीन एक जागो ना, बगर आमचें शाश्वत ठिकाणें जावन आसा सर्गींचे राज. आनी त्या पासत ह्या संवसारी आमी जियोवन आसतना सोम्याच्या पावलांनी आमी चलोवंक जाय. जशें सोमी जियेलो तशें आमी जियोंक जाय. कलतेपणी हेरांचो मोग करून हेरांक बोगसाणें दिवन आमी चलोवंक जाय. आनी क्रिस्ताक आमचें सर्वस्व घेवन क्रिस्तांतावन मात्र आमची दादोसकाय आमी सोदूंक प्रयत्न करचे. आनी त्याच खातीर आज जेजून आमकां दिवचो उलो जावन आसा शाणेपणी चला. आज सोम्यान सांगचे ती ओपार जायते पटी आमकां एका रितीन दुबावाक घालता. जेजून जायत्यो ओपारी सांगल्यात आनी त्या सर्व ओपारींचो केंद्र जावन आसा जेजू. चिंत्या, बऱ्या गवळ्याचे ओपार जेजू जावन आसा तो बरो गवळी. ओंप्याची ओपार जेजू जावन आसा तो बी ओंपतलो. आनी इतर सर्व ओपारी आमी पळयल्यार जेजू जावन आसा तांचो केंद्र. आनी ह्या सर्व ओपारींनी कितें ना कितें लिसांव आमकां आसा. पूण आज जेजू जो कोण अनितीचो खंडन करतलो, आज एका रितीन अनितीक प्रोत्साह दिल्ले बरी एक ओपार आसा. खरेंपणी जेजू अनितीक प्रोत्साह दिता गे. आमी सारकें चिंतून पळयल्यार आनी आयचे निमाणी थोडी वळी आमी पळयल्यार शाणेपणाक जेजू प्रोत्साह दिता, अनितीच्या वाटेक न्ही. अनित करतले काळोखाचे मनीस शाणेपणी तांचो व्यवहार करतात, फुडाराच्या विशयांत ते चिंततात. तशें आसतना आमचो फुडार जावन आसा हो संवसार न्ही, बगार सर्ग. आनी ते सर्ग आपणाय जाय जाल्यार त्या काळोखाच्या मनशाच्या की चड शाणेपण आमचे थंय आसूंक जाय. शाणेपण खंयच्यात? शाणेपण देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाळच्यांत. शाणेपण सर्व वायटाच्यो वाटो सांडच्यांत. शाणेपण देवाचे उपादेश पाळच्यांत. ह्या कारभारान शाणेपणी ताजो व्यवहार केलो आनी ताणें तो व्यवहार करता आसतना ताज्या धन्याक कांय लुकसाण जावना. कित्याक जेन्ना रीणकार्यांक धन्यांतावन रीण दितात ताच्या की दोडत्या मापान तांच्या त्या रीणकार्यांतान पाटींग घेवची रिवाज आसली. आतां जर ताणें एका रीणकार्यान चिंत्या 60 गोणी गंव घेतला तर कारबारी पाटींग घेता आसतना 100 म्हणून बरयतलो. कित्याक 60 गोणी गोवांक आनी एक 20 गोणयो ताचे इंट्रस्ट जावन आनी चडीत 20 गोणयो त्या कारबाऱ्याचें कमिशन जावन. देखून आज जेन्ना थंयसर 80 म्हणून बरय, 80 गोणी गोव म्हणून बरय म्हणून आसतना जे धन्याचे 60 गोणी आनी धन्याक कितें
ते इंट्रस्ट मेळोंक आसा तें कुडसून 80 आनी ते कारबाराचे 20 गुणी कितें आसा ते तो माफी करता. कित्याक जेन्ना ताजो धनी ताका कामांतावन काडटा त्या फाल्याण्या मनशाच्या घरा वचून इल्लें तरी पोटा बुकेक खावंक तरी मेळटलें म्हणलें एका चिंतपान असलें एक शाणेपण तो कारबारी वापरता. आनी तसलेंच त्याच रितीन एक शाणेपण आमी वापरूंक जाय. आमी जेन्ना आमचेर ताळण्यो येतात पथकांचे समय येतात शाणेपणी त्यो सर्व वायटाच्यो वाटो सांडून बऱ्यो वाटो कितें म्हणून समजून ते बऱ्यो वाटो पाळोवंक आमच्या जिवितांत आमी प्रयत्न करचें भोव गरजेचें. देखून आज आमी स्मरण करचें चार्ल्स बोरोमियोचे फेस्ती ताजें तें आसलें तें शाणेपण दाखोवन दिता. जेन्ना पवित्र सभेंत वायट आडळ तें आसलें थंयसर बरेंपण हाडूंक ताणें प्रयत्न केलें, थंयसर नवसरणी हाडूंक ताणें प्रयत्न केलें आनी अशें धर्मिकांक याजकांक सांगत आसा लोकांक एक बरी देख ताणें दिली आनी त्या देखी मरिफात सर्गेचें राज ताणें आपणयलें आनी हेरांनी आपणोवंक ताणें प्रोत्साह दिलो. तेच परी आमच्या जिवितांत चार्ल्स बोरोमियोची देख आमी घेवया. देवाचें उतर देवाचो उपादेश आमच्या जिवितांत पाळोवन शाणेपणी ते सर्गीचें राज आपणावंक आमी सर प्रयत्न करया. आनी ह्या देशेन ह्या युकरिस्तांत हजर जावचो तो सोमी सांगत आसा. आज आमी स्मरण करचो भगवंत चार्ल्स बोरोमियो आमा बसोत विनंती करून दी म्हणून आमी मागया. म्हज्या मुगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पुतेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्प मानून घे. बापा आमच्या ससनी गवळ्या भगवंत चार्ल्स तुज्या परजे सुगवळी आपणा पासत आनी आपल्या परजे पासत भेटयतलो तेंच बलिदान आमी तुका समर्पितांव. ह्या बलिदाना वरवीं जशें ताची गवळीक उर्बा आनी हेर सुगूण तुवें वाडयले तशेंच आमच्या गवळ्याची उर्बा पेटय आनी आमच्या जणा एकल्याच्या अभ्यासाक गरज तें सुगूण वाडोवन आमचें जिवीत फळां बरीत कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोतेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वंतांनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत चार्ल्स बोरोमियो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोवंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताजे पुण्यवंत जिवीत आमकां थीर दिता. ताजे शिकोवण आमकां आमची गिन्यान उजवाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ऊन सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गीन तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavarta so gut părgăciuia. So mio Gesù, tu ce mără, amin să mărăm ta. Tu ce bună, जीवन बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो दवरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवं फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे मये संगाती भगवान सुजे तिचो पती भगवान दमदुता अविलाची सान तेरेस कुर्साचो सान सुवाम जेजूचे ल्हान फूल तेरेस भगवान चार्ल्स बरमियो आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सुसण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सकाळ सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या आमकां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळें नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सहज काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाचय कित्याक राजवटकी पदव्यानी महिमा तुजे ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसाच्या भावाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तुमची येताय निराच वट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं माया मोगा सुकूट जावन एकामेकाक शांती पाठवया
देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची कपत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची कपत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण लभलेली आमी सर्वां सुभागी सुम्याचे पाप म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुवें विंचून काडलेल्या गोळ्या बगेवन चालसान आपल्या मन्यारपणांत विश्वासपणाची आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी उमेदीची परसळीत देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या अभ्यासाच्या कायद्यांनी विश्वासी रावोंक आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत बरोवंक आतां घेतलेल्या जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं नवी गटाय आमकां दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी मेळटा तुझे कृपे बळा रास्तुचे परगटा.
पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन.